सुटतले गाडी थोडी डबल गाडी होतो This is the structure we are opposing all these fires. I don't know which authority saw this as a bar and restaurant. आता कळना हे बार and restaurant त्यांना खुर्च्या एंगलान दिसले पडते. सो या खातीर आमी आयज ओपोज केला. आयज आमचे शेजारचे गांव भाव सगळे शिवोलेचे अंजुना कायस्वा सगळे हांगा हाजीर आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे विलेजर्स आसपासचे विलेजर्स आज आमकां व्हड्या प्रमाणात तुमचो जो प्रतिसाद मेळ्ळा तो असोच फुडें जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटली त्या टायमार तुमचो आमकां असोच सपोर्ट मेळचो अशें सगळ्यां कडेन मागता. आयज आमी भायर सरोना जाल्यार फुडें आमकां सदांच घरान बसचें पडटलें असो टायम येयल्लो आसा. कित्याक तुमकां खबर आहा ह्या क्लबान ऑलरेडी 40-45 स्टाफ तितून कमीत कमी 50% बाउन्सर आहा ऑलरेडी अपॉइंट केला. आनी तुमकां खबर आहा बाउन्सरांची एक्टिविटी कितें आसता कितें करतात ते तुमकां कशेंच फुडें सरोन दिना. आमचें ट्राफीक बंद करतले आमकां चलोवंक मेळचें ना अशी स्थिती ह्या गांवांत जावपाची आसा. आयज जे आमी कलंगूट बागान म्हणटा पळय ते आमच्या दारान येवन रावल्ले आहा. सो ते दारांचे आमकां भायर घालूंक जाय. आमकां ते भितूर घेवपाचें ना. आमच्या गांवांत आमकां आमगे नायट क्लब नाका. त्या खातीर सगळे तुमी आयज भायर सरोन एका उमेदीन एका भायर सरोन जे आमकां सपोर्ट दिला त्या खातीर आसगांव बादेन सिटीजन्स एक्शन कमिटी आसगांव बादेन नागरीक कृती समिती ह्या समितीच्या वतीन हांव एक कन्व्हेनर म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बाळा साखळेश्वर महाराज की जय. बाळा साखळेश्वर महाराज की जय. बाळा साखळेश्वर महाराज की जय. सगळ्यांनी कितेंच उलोवच्या पयलीं कोणाक एडिट करपाचें ना. सगळ्यांक परत घरा पावसर कांयच उलोवपाचें ना. वी हॅव सेंड अ मेसेज देव बरें करूं. सगळ्यांक आतां मेसेज पावतली. फाल्यां तुमकां कळटलें खंय खंय हें जातलें तें. एंड दीस शूड बी अ प्रेसिडेंट फॉर एवरी विलेज. सांगूंक सोदता आतां बरेचशें आनीक क्लब जावपाचें आहा. थोडे कडेन काम स्टार्ट जाल्लें आहा. थोडे जे बार एंड रेस्टॉरंट आहा पळय ते रोखडेच हो तर स्टार्ट जायत जाल्यार तो कन्वर्ट जातले बार एंड रेस्टॉरंट. ते क्लबान डिस्को डान्स बार कन्वर्ट जातले आनी इट वील बी अ टोटल डिजास्टर फॉर द विलेज. सो एका नेटान आमी हेचो विरोध करुया. ओके थँक्यू. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. मशीन मातशी आमकां हेल्पाक येयात. थँक्यू. सगळ्यांक मिडिया एक प्रश्न तुमकां हांवें केला. हो क्लब कशे केन्ना सुरवात बांदपाक पंचायती सायडीक आयका पूण सायडीक 2023 ते लायसन दिता आसतना तेंच्यांनी बार एंड रेस्टॉरंट एंड टेम्पररी स्ट्रक्चराक दिल्ले. सो पंचायतीक सुरवातीकूय खबर नासली की ते एक्झॅक्टली कितें स्टार्ट. गांवच्या लोकांनी सुरवातीक खबर नासली की एक्झॅक्टली कितें आतां. आमकां दिसतालें की कितें तरी एक तो स्टार्टअप करता. कित्याक तो लँडलॉर्डाचो चेडो तो भायरसून येयल्लो आहा. आमकां दिसतालें कितें तरी बिझनेस स्टार्टअप करता. सुरवातीक तेणें सायडीक
सुपर मार्केट घातलें आनी एक बार एंड रेस्टॉरंट त्याच्या पयलीं एक स्नॅक सेंटर आसलें तेंचें आमकां थंय दिलें की तो बिझनेस कितें तर स्टार्ट करता पूण जशें जशें तें स्ट्रक्चर उबें रावपाक लागलें आनी मागीर जे फायनल तेचे हे जावपाक लागले पळय तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की हे खंय तरी एक क्लब नाल्यार डान्स बार नाल्यार नायट क्लब जावपाचो आसा त्या खातीर आमी आमच्या देवाच्या आशिर्वादान फुडें सरोन एक 4 भुरगे एकठांय येवन आमी हो मुद्दो आहा पळय तो बाकीचे आमची देवस्थानां आहा गांवची त्या देवस्थानाच्या फुड्यान आमी मांडलो सो सगळ्यांक तें पटलें की बाबा हे असलें आमचें जे गांवान आमकां नाका त्या खातीर सगळीं देवस्थानां त्या भायर आमचे कपेलां आहात वाड्या वाड्यांनी कपेलां ते कपेलाचे कमिटीज आहा आमचे चर्चीचे फादर्स आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरोन आयज सांगपाचें म्हणजे सगळो गांव आयज एके वाटेन आहा एक गांव सबंद इन्क्लुडींग आमचे पंचायत बॉडी सुद्दां आमच्या वांगडा आहा तेंच्यांनी सुद्दां आमकां ओपनली सपोर्ट दिला रिटर्न ऑफिशियली लेटर करून आमकां सपोर्ट दिला तेंच्यांनी परत आमच्या स्थानीक आमदार आहा त्या आमदाराक सुद्दां तेणी पत्र लिहून त्या आमदाराचो सुद्दां सपोर्ट मागला आनी आमी जेन्ना आमदाराची कालच्या 23 तारखेर आमी आमदाराक फाटल्या विकान मेळोन येयले तेणी आपलो ओपन सपोर्ट दिला तेणी सांगलां आमकां असले कांय आमच्या गांवांत नाका आयज तुमी गांवकारी म्हणून एक सांगचो एक इव्हिनिंग पेपर येता त्या पेपरार सुद्दां त्या आमच्या मॅडमीचो जे स्थानीक आमदार आहा तेचो एक स्टेटमेंट तेणी पब्लीश केलो तेतून सुद्दां तेणी ओपनली सांगला की आमकां असले आमच्या गांवांत नाका कित्याक ऑलरेडी आमचो गांव लँड ग्रॅबिंग हे ते करून सगळो काबाड जाला आनी आतां तर आमचे कल्चरलाचेर अटॅक जाल्लो आहा कित्याक ही संस्कृती आमची न्हू आमच्या भुरग्यांक ही संस्कृती आमी पास ऑन करपाची ना आमची संस्कृती जे गोंयकारांची संस्कृती आहा आमकां ती फुडें व्हरपाक जाय सो त्या खातीर आमी वायज कॅन्डल लायट मार्च केला तो बऱ्या भशेन सक्सेसफूल आहा सगळ्या गांवच्या लोकांचो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो त्या भायर आमच्या शेजारी गांव आसा शिवोली अंजुना कांयसुवा शापोरा ह्या गांवचे लोक सुद्दां आयज हांगा एकठांय येवन तेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट दिल्लो आसा त्या खातीर जशें तुमी म्हटलें की पंचायत तुमच्या वांगडी आसा जेन्ना येदो व्हडलो स्ट्रक्चर जाय तर पंचायतीक हेची कांयच कल्पना नासली जेन्ना तुमी हो प्रोटेस्ट केलो तुमी जेन्ना पंचायतीन गेले आनी पंचायतीच्या समोर दाखोवन दिले तेन्ना सेकंड टायम ही जी एनओसी आहा पळय ती रिवो करपाक तेंच्यांनी हे घेतलें डिसिजन घेतलेलें हय तेंच्यांनी कितें डीएनजी एंटरटेनमेंट म्हणून एक पार्टनरशीप फर्म त्या पार्टनरशीप फर्मान टेम्पररी एनओसी जून 2023 घेतलेली ती एनओसी खंय तरी टेम्पररी आसली तो मार्च 2024 ती एक्सपायर जाली बाय डिफॉल्ट एक्सपायर जाली कित्याक ते वर्साच्या वर्सा रिन्यू करची पडटा तेंच्यांनी रिन्यू करुना 6 तारखेर एप्रिलाचेर तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन करून ती टेम्पररी एनओसी विड्रॉ केली सो आमकांय मातशें सरप्रायझींग आसलें की खंय तरी एक कितें तरी आमकां डावट आसलो की आपूण स्वताहून कित्याक कॅन्सल करता कित्याक नॉर्मली कितें आसता की टेम्पररी आसता ती एनओसी परमनंट करपाक मागता नाल्यार कोण तरी बिझनेस तर बंद करता जाल्यार तो कॅन्सलेशन मागता सो आमकां एक डावट आसलो आनी काल आमकां एक पंचायतीन जे लेटर दिला तेचेर उगड आमकां कळ्ळें की तेणी पोर्ट ती परमनंटाक 22 तारखेर एप्लाय केल्ली 22 एप्रिलाक सो ती पंचायतीन ती ऑर्डरीन ना म्हणजे म्हाका दिसता की तेका जे एनओसीज बी आसा पळय मागोवंक जाय आसले तेणी ते एनओसीज बी ना एप्लिकेशनाक त्या खातीर ती एनओसी तेणी पंचायतीन सुद्दां ती रिजेक्ट केल्या आनी पंचायतीन आतां क्लियर स्टँड घेतलेलो आसा की आमकां आमच्या गांवांत नायट क्लब पब जावं बार डान्स बार असले आमकां कांय नाका त्या खातीर आमी सरपंचाक आनी तेचे सगळे बॉडीक धन्यवाद म्हणटा तांकां एप्रिशिएट करता आमी तुमकां दिसता तुमचो प्रोटेस्ट इन फ्युचर सक्सेसफूल जातलो सक्सेसफूल 100% जातलो कित्याक हे जे भुरगे फुडें सरल्या पळय ते अपॉलिटिकल हो आमचो फोरम आसा पळय अपॉलिटिकल एंड अरिलिजियस हेतून कोणाक धार्मीक हे ना जावं पॉलिटिशियनाचे इंटरफियरन्स ना सगळ्या पार्टीचे सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येयले आसा गांव सगळे एकठांय आसा सांगपाचें म्हणजे 100% एक लँडलॉर्ड सोडलो ते प्रॉपर्टीचो जाल्यार बाकीचो सगळो गांव जो आसा पळय तो एके सायडीन आसा आनी तो क्लब एके सायडीन आसा डीएनजी एंटरटेनमेंट म्हणून कंपनी एके सायडीन आसा सो आयज तुमकां पळोवंक शकता तुमी किंवा सगळो गांव एकठांय जालो शेजारचे आमचे गांव भाव सगळे शिवोली अंजुना कांयसवार हे गांवचे लोक येयला कित्याक तांकांय कळोन चुकला की आयज तर हांगा सुरवात जाली फाल्यां तेंच्या गांवांनी अशें कितें तरी सुरू जावं शकता आनी तेचो विपरीत परिणाम तेंच्या येणाऱ्या पिढीचेर जावं शकता त्या खातीर ते आयज आमकां हांगा येवन मेळ्ळले आहात आनी तेंच्यांनी बरो सपोर्ट दिल्लो आसा इन फ्युचर जर बाय चान्स जालो स्टार्ट जालो तुमचें फुडलें पावल कशें कितें पळय आमी कितें आमची कमिटी आसा ते कमिटीन आमी डिसायड करतले आमी म्हाका दिसता एवरी वीक नाल्यार 15 दिसां जशें जशें आमकां डेव्हलपमेंट दिसता आमकां इनपुट्स मेळटा त्या प्रमाणे आमी जी कोर कमिटी आमची आसा सगळ्या बादेम सिटीजन्स एक्शन कमिटी ते कमिटीन एक कोर ग्रूप आहा ते कोर ग्रुपाचे मनीस येवन थंय मेळोन तेचेर कशें फुडें येता पळय त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेता आनी मेन बॉडी आहा मेन बॉडी म्हणजे आमचे सगळे गांवचे भाव गांवचो विलेजर्स आहा पळय तो मेन बॉडी आहा
ते मेन बोर्डीच्या फुड्यान आमी ते व्हरतले मागीर फुडें कितें करपाचें ते थारायतले. जे आमचो प्लॅन आसा की फायट टू द एंड, म्हणजे आमी शेवट पर्यंत हे क्लब येवपाक जायना ते सगळे आमी जाता तितले सगळे करतले. आमदारान आमकां फूल सपोर्ट दिला. एक्सक्यूज मी, हांव एक शब्द उलो. ओके, आतां तुवें जे क्वेश्चन विचारलो पळय, हे आतां इतके लोक हांगा येयल्या पळय, कित्याक म्हणून येयल्या? तूं म्हणटा हे चालू जालें जर जाल्यार फुडें कितें करतले जाल्यार तुमी, म्हणजे कशें चालू जातलें? म्हणजे आमचे लोक आहात ते कित्याक आमी आहात ते तुम्ही आमकां सांगपाचें न्हू. तेच म्हणटा तूं क्वेश्चन विचारता तो आतां परत एकदा एंड सुपर आम्ही सगळं झाले 6-7 वर्सां झगडटा. we have formed this forum, that is Asagaon Badin Citizens Action Committee. We have formed this forum only with the one agenda, that's talking about. But as of today, we have this one agenda where we are fight it down. Thank you. हेलो मैडम. आता पावला त्यांच्यानी पहिले खबर नासलें DH कितें तरी तेंचे ते हें आसलें नांव आसलें सो तांकां खबर आसलेलें झाडी राव रे मातशें.